दिव्यवाणी 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 सर रातीपैकी बहु पवित्र रात ही म्हणटा आईची देवस्तुती. काळोख थावन उजवाडाक, बंदडे थावन स्वतंत्राक, मरण थावन जिविताक आमकां उतरोवची रात ही. देखून ही देवस्तुती काळोखांत मौनपणी आरंभ जाता. उजवाड पासरल्या बरी आमचो ताळो व्हड करून देवाची महिमा गावची रात ही. खुसायल्या जेजूक नियाळून ताच्या पुनर्जीवनपणाक राखून आसची आमी सर्वां ह्या संभ्रमांत आमच्या पविस्नानाचो उगडास काडून वायटाथावन बरेपणाक उतरूंक आमकां जागोवची रात ही. देखून हे देवस्तुतीन 4 भाग आसात. पयलो भाग उजवाडाची रीत, उज्याचेर आशिर्वाद आनी पास्काचे वातीची तयाराय. दुसरो भाग देवाच्या शब्दाची रीत. तिसरो भाग उदकाचेर आशिर्वाद आनी पवित्र स्नानाची नवसरणी. चवथो भाग मिसाच्या बलिदानाचो संभ्रम. हे 4 भाग अर्थभरीत. तर ह्या पवित्र देवस्तुतीन क्रियाळ रितीन वांटो घेवया आनी पुनर्जीवन क्रिस्ता थंय आनी आमच्या जीवनपणा थंय आमचो भावार्थ जिवाळ करया. पयलो भाग उजो आनी उजवाड. पृथ्वी रचून सुरवेर अंधकारान भरलेले पृथ्वेक देवान पयलें उजवाड रचलो. देवान काळोख रचूंक ना, बगार उजवाड रचून काळोख नपयस केलो. ही जावन आसा पयली उतरवणी वा पास्क सगळ्या मनशा कुळाची. हो पास्क उगडास काडून उजो आशिर्वादीत करता. पातकाच्या आनी मरणाच्या काळोखाच्या जैत वेल्ल्या क्रिस्ताचो उगडास काडून त्याच पवित्र उज्यान पास्काची वात पेटयता. पेटयलेली पास्काची वात उबांदन याजक आतां 3 जाग्यांनी रावून आबळे क्रिस्ताचो उजवाड म्हूण गायता. ताका आमी देवाचे ओडुपकार म्हूण जबाब दिवची. दुसरे भोवटी जम्या मदगात याजाक पास्काची वात उबारतना सर्वांनी ते वाती थावन आपापल्यो वाती पेटोवच्यो. तिसरे भोवटी याजक वेदी मुखार रावून गायतना देव मंदिराचे दिवे पेटतले. मरणांतो जिवत जावन जेजून मरणाचे जैत वेलें हें ताचें पास्क. त्या पास्काच्या जैतान आमकां वांटो आसा. तर देवाचें उतर आयकून आनी जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाचो गूढ संभ्रमून सुमयेच्या पास्काचो आमी आतां भक्तीपणी उडास करुया. हे परी ताच्या जैतान आमकां वांटो मेळटलो आनी ताच्या सांगाता देवा सवें आमी जियोवंक पावतले. हो आमचो थीर बरवसो. लोकांनी सगळ्यांनी पट्ट्यान गोवन रावचें. जंय बुजो बंजार करतात आनी वाज चडयतात. प्रार्थुया. देवा, तुझ्या पुता वरवीं तुझ्या मुखामळाचो परजळ, तुझ्या परजळाचो उजो भावार्थ्यांक तुवें दिलाय. हो नवो उजो पवित्र कर आनी हे पास्काचे परबे वरवीं आमच्या काळजांनी सर्गाचे अत्रेक पेटय आनी निर्मळ मनांची आमकां करून सस्नाच्या परजळाचे परबेक आमकां पावय. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. ख्रिस्त काल आणि आज, आरंभ आणि शेवट, अल्फा
आणि ओमेगा, सर्व काळ आणि सर्व शेकडे ताचेच ताकास महिमा आणि राजपदवी सस्तजा ससनाक आमेन. आपल्या पवित्र आणि महिमेबोध घळ्या वरवीं जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी आमकां राखूं आनी सांबाळूं. आमेन. उजवाड महिमेन जीवन जल्ल्या जेजू क्रिस्ताचो धांवडाव काळोख अंकार आमच्या काळजा मतींचो. आपले क्रिस्ताचो भुस्वार आपले क्रिस्ताचो भुस्वार आपले क्रिस्ताचो भुस्वार आता मणियारी पास्काची परगडणी करता. आदी मगा संपर्क साधनांतल्या काळार लोकांक खबर दिवचे खातीर रस्त्यांनी दोंगरांनी दांगरो फेरायतले. तशेंच आतां याजक जेजू पुनर्जीवन जाल्ली बऱ्यांतली बरी खबर गिताद्वारी आमकां सर्वांक परगट करता. एक पास्काचे वातीची होगळी कुसारचे पुरातन आनी अर्थभरीत पास्काची वात पुनर्जीवन जेजू क्रिस्ताची प्रतिरूप देखून ही जेजूचीच स्तुती ध्यानपणी गिता भितर सरून पुनर्जीवन जेजूक होगोळसिया. संतोष बरी साया सर्गींच्या सगळ्या दळबारानो संतोष बरी जाया दैवीक उठानो आनी इतल्या वर्त्या राजाच्या जैता खाती सोडवणेची तुतुरी वासया आनी सस्निक राजाचे महिमे प्रकाशून अख्खे पृथ्वेचो काळोख पयस गेलो आमूण परजळान
संसार आनंद बरी जाऊ. आनंद बरी जा तूं प्रविसाबे आमचे माते. इतल्या परजळान नेटयलेले आनी ह्या लोकाच्या व्हडल्या तळ्यांनी हो जागो आतां घासो. देखून इतल्या विचित परजळाचे भोंवती हांगा हजर आसली तुमी भोवप्रितीच्या भावा भयणीनो. म्हाका फावनाय आसतना लेविताच्या वर्गान घेतला तर ताच्या उसवाडाचो परसळ मुजेर पडोवन हे मेणाच्या वातीची स्तुती गाव सर पोतवेदरा देवाची कृपा मागोन घेया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा धीन वासुया. दिसनातल्या देवाक सर पदवेदारा बापा आनी ताच्या एकल्या जनीत पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता काळजा मनाचे सगळे सक्तीन आमी वाकणूक आनी किर्तूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याक आसो. ताणें आमचे खातीर सासणाच्या बापा आदांचेर रीण फारीक केलें आनी पुरविल्लें पातक मोगान विकरायलेल्या आपल्या रक्तान धुवन काडलें. खरो मेंढरो मारून ताच्या रक्तान भावार्थाची दारां पवीत जाता ती सायची पास्कांची परब. आदी मागा आमच्या पुर्वजांक इस्रायेलीच्या पुता तुवांक इजिप्तांतली भायर काडून पांय बी नासतना तांबड्या दर्यांतल्यान तुवें उतरायसी केली ती रात हीच. एका खांब्याच्या घुसपाडान पातकासो काळोख दुस्पटायला ती रात हीच. अख्खे पृथ्वीच्या क्रिस्ती बाबरत्यांक संवसाराच्या खोटेपणांतली सुडका दिवन पातकाच्या काळोखांतली भायर काडटा. नव्यान कुरपेन बरोवन नेगेटयता आनी समेस्तांक बराबर देवाच्या पवित्रकायेन वांटो दिता ती रात हीच. मरणाच्यो सांकळी तोडून जंय ते वन जावन क्रिस्त मरणांतलो उठलो ती रात हीच. ताणें आमकां सोडोंक नासली ही जाल्यार आमी जल्मोन कसलो फायदो. कितली विचित्र आमचे थंय दया माया तुजी. कितलो उसार बैलो परिमीत माया मोग तुजो. सोडोवचे खातीर गुलामा पराधीन केलोय तुज्या पुता. दुबावा वेण घरचे क्रिस्ताच्या मरणान नासाला ते पातक आधावचे. इतलो उत्तम इतलो होतो सोडवणदार फावो जालो. कितलो भागी अपरातो. क्रिस्त मरणांतलो पुनर्जीवन जागलो. तो वेळ आनी घडी जाणा जावंक आनी बगू फावो जाली. करी हीच भागी हिरा.
हीस तेरा जिसे बिसेन बरयलें हें आसा दिसा सारकी रात परजळटली म्हज्या संतोशांत रात जातली मोसो बुसवाड हे रातीची पवित्रताय कोटेपण पयस करता आपरा सगळे दुखून काडटा पातक्यांक परतून नेणतीक करता दुखे सल्ल्यांक बुसावण दिता द्वेषा उजो पलवून गरवी मोना हा भागवून मोगान काळजां एक पोटायता या पसोत पबीत बापा हे रातीच्या देण्या खातीर आमी करता ती संजेची वाकवणी आनी बेटवणी तूं मैपासान मानून घे मोवा मुसांच्या वावरान घडले गेली तुज्या मुणयारांच्या हातांतल्यान ओपले गेली तुजे पवित्र सभेन धबासान समर्पी केल्ली ही पास्कांची वा तूं स्वीकार कर आतां या खांब्याची पहर घडणी आमी आयकत देवाच्या महिमेक पेटला तो हो भुसो अधिक अधिक परसगळता फांटून गेल्लो तरी उणो ना जालो काळजांनी विस्वास पेटयलो होलो शांदुलो बुजो तो आमच्या दोळ्या मुखार उजबो केल्लो ओ मोलादीक दिवो तुज्या मनाक ल्हव ल्हव कडोन वसो राणये मुसान तायार केल्लो मरणाचो परजळी भोगतो वेगळी असल्या सर्गाक प्रत्येक एकामेका लागीं हाडता देवानी मनशा मदें संपूर्णकायेन एकवट जोडता ती भागीरथ ही तर आतां सर्वेस्परा आमी प्रार्थिता आयच्या राती उठोन गेल्लो उबोन गेल्लो काळो येना जावं पकरतो ही आमची पास्कांची वा तुज्या नांवाक ओपले गेल्ली स्तुती गितान की कीर्ती केल्ली निरंतरी पेटलेली आमचे मोदें सदां आसो दी सर्गा दिव्या संगता तांबना आसता परसळान ती तुका मानता तसली जावं दी एक परमळीक बेटोवणी सकाळच्या सुर्याक लेगून मेळोवन दी ती सोको भूगुसवाड हांव परगडता तो सुर्यो अस्तम नासलोलो हो सुर्यो मेल्ल्या मदें उठयलोलो क्रिस्पू तूं सोतो मनशा कुळाक तो प्रकाशान भरता जियेता आनी रासलयता ससनाच्या सहसना आमेन. 9 वचपां आयच्या नियाळाक सुचयल्यांत तांतलीं 5 वचपां म्हणजे 3 पोरन्यासोल्ल्यांतलीं आनी 2 नव्यासोल्ल्यांतलीं मात्र आयचे रती आमी परगडतल्या. ह्या वचपांनी मनशा कुळाच्या सोडवणेची कथा हंता हंतांनी उगडापी जाता. हर एका वाचपा उपरांत अंतर्गीत आसा. पोरन्यासोल्ल्यांतलीं वाचपां समतस महिमा देवाक गावून जेजूचें पुनर्जीवनपण परगडचें नव्या सोल्ल्याची वाचपां आसतलीं. आनी देवाचें उतर आयकुया. पुर्विल्ल्या काळार देवान आपल्या परजे कशी सोडयली आनी आतांच्या काळार आपल्या पुताक आमचो सोडवणदार जावंक कसो पाठयलो
तें आमी ध्यान मनी नियाळुया आनी हे पास्काचे संभ्रमणेन आमी भितर सरूं केल्लें तें सोडवणेचें काम आमचो देव संपुडकाय पावो म्हणून मागया. उत्पत्ती पुस्तकांतलें वाचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली आनी देवान म्हणलें आमच्याच रुपाचो आनी आमच्याच सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मनजतींचेर आनी धरणीर सरतेल्या सर जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलोवं. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री ताणें तांकां रचलीं. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें वाडा, चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमचे अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वीचेर जियेत येयल्या सर मनजतींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हणलें आबळे सगळे पृथ्वे वयलीं सर बी दितेलीं झाडां आनी बियो आसलेल्या फळाचें सर रूख तुमच्या खाणां खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर रानवट मनजतींक, अंतराळाच्या सुकण्यांक आनी धरणीर सरतेल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर प्राण्यांक आनी सर जिनसाचें तण आनी झाडांक खाणां खातीर दिया. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. देवाचें उतर हें. तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. आत्म्या म्हज्या सर्वे स्पोराक नावा, सर्वे स्पोरा म्हज्या देवा कितलो तूं व्हरतो. महिमेन आनी वैभवान भरलोलो, प्रकाश भरीत मानतान नेसलोलो. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. पृथ्वी तुवें तिच्या बुन्यादीचेर बांदून हाडल्या. सजनाच्या सजनाक ती तिरगट केल्या. म्हणटा परी दर्याक तिका पांगोन धरल्या. तिचे पर्वत दोंगर उदकान बुडोवन आसा. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. फालक्यांनी जरी तूं फुटाश्यो करता, गुड्या दोंगरा मदल्यान त्यो वाळयता. तांचे बगलेन मळबा वयली सुकणी आपले गोंटेर बांदता. रुखाच्या कांद्याचेर बसून गायन करता. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वे स्पोरा आनी संसाराचे रूप तूं नवे
प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, मनशाक रचून तुवें एक अजाप केलें आनी ताका पातकांतलो सोडोवन अदीक व्हड अजाप तुवें केलें. पातकाच्या बुलोवण्याचेर गिन्यानाच्या उसवाडान झूज करूंक आमकां बळ दी आनी ससनाच्या संतोशाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. निर्गमन पुस्तकांतले वाचप. सरस्वरान मोइजेक म्हळें, तूं म्हाका कित्याक बोब मारताय? इस्रायलितांक पयन फुडें व्हरूंक सांग. तुजी बेतकाटी उबार, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी दर्याचे 2 वांटे कर. अशें इस्रायलितां दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलतलीं. आबळे, हांव इजिप्तकारांची काळीज धारून करतलो आनी ते तुमची पाट धरून येतले. आनी हांव फारावेचेर आनी ताच्या फौजेंचेर, ताच्या रथांचेर आनी ताच्या घोडे सावारांचेर जैत व्हरून म्हजी महिमा दाखयतलो. जेन्ना फाराव्याक, ताच्या रथांक आनी ताच्या घोडे सावारांक म्हजी महिमा दाखयतलो, तेन्ना हांव सर्वेस्पर म्हूण इजिप्तकार वळखतले. इस्रायलितांचे फौजे मुखल्यान वेतलो तो देवदूत आपलो जागो बदलून तांच्या फाटल्यान येवन रावलो. तशेंच कुपाचो कांबोय मुखल्यान वेतलो तो फाटल्यान येवन रावलो. अशें तो कांबो इजिप्तकारां आनी इस्रायलितां मदें आसलो. राती तो कुपाचो कांबो इजिप्तकारांचेर काळोख घालतलो आनी इस्रायलितांचेर उजवाड फांकयतलो. अशें रातच्या वेळार तांकां एकामेका लागीं सरूंक जालें ना. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सर्वेस्परान सगळी रात उदेंती तावन एक वादळ धाडलें. अशें ताणें दर्यो सुकयलो आनी उदक 2 वांटे जालें. इस्रायल परजा सुके धरणी वयल्यान दर्यान भितर सरली आनी तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबे रावले. इजिप्तकार तांची पाट धरून आयले. फाराव्याचे 6 घोडे, ताचे रथ आनी ताचे घोडे सवार तांच्या फाटल्यान दर्यान भितर सरले. फांत्या फारार सर्वेस्परान उज्याच्या आनी कुपाच्या कांब्यार तावन इजिप्तकारांचे फौजेंचेर आपली दिश्ट घाली आनी तांकां दुस्पटायले. तांच्या रथांची चक्रां ताणें रोंबयली आनी तांकां फुडें वचूंक कश्ट मारले. तेन्ना इजिप्तकारांनी म्हळें, आमी इस्रायलितांतावन पळोवन धांवया, कित्याक सर्वेस्वर तांच्या पक्षान इजिप्तकारा विरोध झुजता. सर्वेस्वरान मोइजेक म्हळें, तुजो हात दर्याचेर विस्तारून धर आनी उदक परतून इजिप्तकारांचेर, तांच्या रथांचेर आनी तांच्या घोड्या सावारांचेर येवन पडटलें. मोइजेन आपलो हात दर्याचेर विस्तारून धरलो आनी सकाळ येताना दर्यो आपल्या सदांच्या जाग्याक फाटी आयलो. पळोवन धांवतल्या इजिप्तकारांक उदक मुखारच मेळ्ळें आनी सर्वेस्परान तांकां दर्या मदें झाडून उडयलें. उदक फाटी आयलें आनी इस्रायलितांची पाट धरून दर्यान भितर सरले फाराव्याचे रथ आनी ताचे सगळे फौजेचे घोडे सावार तांतूं बुडले. कोणूच एकलो वाचून उरलो ना. पूण इस्रायल परजा दर्या मदें सुके धरणी वयल्यान चलून गेली. तांच्या उजव्याक आनी दाव्याक उदक वणटी परी उबें रावलें. त्या दिसा सर्वेस्परान इस्रायल परजेक इजिप्तकारांच्या हातांतली निवारली आनी तांणी दर्याच्या देगेर इजिप्तकारांची मोडी पळयली. सर्वेस्परान आपल्या बलिश्ट हातान इजिप्ता विरोध केल्ली कृत्यां इस्रायलितांनी देखली. लोकांक सर्वेस्पराची भिरांत दिसूंक लागली आनी तांणी सर्वेस्पराचेर आनी ताच्या सेवका मोइजेचेर पातयणी दवरली. तेन्ना मोइजेन आनी इस्रायलितांनी सर्वेस्पराक हें किर्तन गायलें. सर्वेस्पराक हांव किर्तन गायतां, कित्याक महिमेवंत ताचे जैत
घोड्याक आनी घोडेसवारांक उडयल्यान ताणें दर्यान. देवाचे उतार हे. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैत ताणे जोडला. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. हांव सर्वेस्पराची गीत गायता, कित्याक महिमे बरी जैताणे जोडला. घोड्यांक आनी घोड्या सवारांक दर्यान ताणे शेवटिल्या. सर्वेस्पर मुझे बोळ आनी मोजे त्राण, तो मुजो तारो, तो मुजो देव, ताका हांव वाखणता. म्हज्या बापायचो देव तो, ताका हांव नावारता. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पर एक झुजारी, वय सर्वेस्पर ताचे नाव. फारव्याची रथां आनी ताचे पौज दर्यान ताणे शेवटिली. घटमोट ताचे घोड्या सवार तांबड्या दर्यान ग्रासून वेले. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. दर्याच्या गुंडायांनी ताका वेडो घालो. फातरा परी ते तळा पर्यान पावले. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, आपले पदवेन महिमे बरी जाला. तुजो उजवो हात सर्वेस्परा, दुस्मानांक पाडाव करता. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. सर्वेस्पराची गीत गावया, महिमेवोन जैताने जोडला. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा, पुर्विल्ल्या काळार घडलेल्या जपांचो अर्थ नव्या कराराच्या उजवाडान तुवें उगडापो केलाय. असो तांबडो दर्यो जावन आसलो पवित्र स्नानाच्या झरीची पूर्व खुणा आनी गुलामपणांतली सोडयलेली प्रजा बसयल्ल्या देशांत पावसर क्रिस्ती परजेच्या संस्कारांच्यो पूर्व खुणा घेवन चलतली. सगळ्या परजांक इस्रायल परजेचें वर्तेपण भावार्था वरवीं जोडूं दी आनी तुजो पवित्र आत्मो घेवन नव्या जल्म्याची सडवण तांकां मेळ्ळो. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. एझेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. मनशा पुता, इस्रायेलाच्या घराण्याच्या मनशां आपल्या काशा देशांत वस्ती करतलीं तेन्ना तांणी आपले सालीन आनी कर्तुवांनी तो बसटायलो. देखून हांवें तांचेर म्हजो राग काडलो, कित्याक तांणी देशांत रगत वारयल्लें आनी आपल्या मुर्ती वरवीं तो बसटायल्लो. हांवें तांकां राष्ट्रां मदें शिमटायलीं
आनी सगळ्या देशांनी ती दुस्पटली. तांचे साली आनी कर्तुवां प्रमाणे हांवें तांची मुनसुबी केली. पूण राष्ट्रा मदें ती आयली तेन्ना तांणी सगळे कडेन जंय ती आयली थंय म्हजें पवित्र नांव बसटायलें. अशें लोक तांचे विशीं म्हणूंक लागलो. ही सरस्पराची परजा तरी तांणी आपलो देश सोडचो पडलो. पूण इस्रायलाच्या घराण्यान आपूण गेल्ले त्या राष्ट्रा मदें बसयल्ल्या त्या म्हज्या पवित्र नांवाचो म्हाका हुस्को आसलो. देखून इस्रायलाच्या घराण्याक सांग, सरस्पर देव अशें म्हणटा, इस्रायलाच्या घराण्या, हें हांव तुमचे पासत न्हय, बगार तुमी गेल्यान त्या राष्ट्रा मदें तुमी बसटायिल्लें त्या म्हज्या नांवा पासत करता. राष्ट्रा मदें बश्ट जाल्लें तें म्हजें नांव, तुमी तांचे मदें बसटायिल्लें तें नांव हांव परतून पवित्र करतलों आनी तुमचे उदेशी हांव तांच्या दोळ्यां मुखार म्हजी पवित्रताय दाखयतलों. तेन्ना हांव सरस्पर म्हूण तांकां कळीत जातलें. उलयता तो सरस्पर, हांव तुमकां राष्ट्रा मदलीं काडटलों आनी सगळ्या देशांतलीं एकठांय करतलों आनी तुमच्या काशा देशांत हाडटलों. नितळ उदक हांव तुमचेर शिंवारतलों आनी तुमी नितळ जातल्यात. हांव तुमकां तुमच्या सगळ्या मेळेपणांतलीं आनी मुर्तीच्या अशुद्धपणांतलीं नितळ करतलों. एक नवें काळीज हांव तुमकां दितलों आनी एक नवो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमचे कुडींतलें पात्राचें काळीज हांव काडटलों आनी तुमकां एक मांसाचें काळीज दितलों. म्हजो आत्मो हांव तुमचे भितर घालतलों. तुमी म्हज्या कायद्या प्रमाणे सलाशें करतलों आनी म्हज्यो आज्ञा तुमी पाळीशें करतलों. तेन्ना तुमच्या पुर्वजांक दिल्ल्या देशांत तुमी वस्ती करूंक पावतल्यात. तुमी जातल्यात म्हजी परजा आनी हांव जातलों तुमचो देव. देवाचें उतर हें. सरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. आपणे देवूस म्हजो तारो, ताका जर पातयूंक म्हाका भिरांत ना. कित्याक सर्वेस्पर मोची बोळ, तुमचो म्हज्या किर्तनाचे मोळ. वय तुमचो म्हजो सोडवोंदा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या. सोडवणेचे झरींतले संतोषान उदक काडूंक मुखार सरा. सर्वेस्परांक गितां गाया, ताचें नांव हर्सिया. सकड परसां ताची विस्मिता कळीत करा. ताचें नांव श्रेष्ठ म्हणून परगट करा. सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काडटेल्या.
तांगया कित्याक ताणे केल्या बाहात कार्या शेकान शेक प्रेतुमीचे ती कळीत करा गाजया सियोनाच्या निवास्यानो आनंदाचे उल्हास सोडा कित्या इस्रायेलचो पवित्र देव तुमचे मोदे खोरोस व्हरतो सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या सोडवणेचे झरींतले संतोषान तुमी उदक काढतेल्या प्रार्थुया सर बलिश्ट देवा तुज्या अख्ख्या पवित्र सभेचेर दयेन दिश्ट घाल सगळ्या मनशा कुळाच्या सोडवणेचें काम समाधानान चलोवन दी पडटा तांकां तूं उबारताय पोरनें जालां तें नवें करताय आनी जेजू क्रिस्त सर रसनाच्या आरंभान आनी शेवटा वरवीं सगळो संवसार तूं परतून संपूर्णकायेक पावयताय हे निरंतर सोडवणेचें काम पळोवंक आनी बघोवंक समेस्त मनशांक फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आतां संतोशान महिमा देवा गवया आनी पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचे संगी आसा म्हणलें परगटया महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी सर्वेस्पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्वोद्वेगा देवा बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा वैभवा पासो आम्ही तुका वागता महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप करता आमची काबूल कर तू बापाच्या उजव्यात बसला आमचे मात्रे मानून घे महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी महिमा देवा कुंसर्गी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी शांती मुंशा संसारी कित्याक पवित्रत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता महिमा देवा
संसारी शांती मनशा संसारी आमेन आमेन प्रार्थुया देवा आमच्या सर पदवेधरा बापा महिमेन पुनर्जीवन जाल्ल्या तुज्या पुताचो प्रकाश हे भोव पवित्र रातीचेर तूं फांकयताय आमकां तुजी भुरगीं करता तो मोगाचो आत्मा तुवें आमकां दिलाय तुज्या एका कुटुंबाच्या नव्या पुतादवाच्या काळजांनी रावून तो तांकां आत्म्या कुडी सयत पवित्र करूं अशें ती निर्मळ काळजान तुजी सेवा करूंक पावो हे आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक सांब पावलोन रोमागारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वाचप भावा भयणीनो क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावच्या खातीर आमी स्नान घेतलें हें तुमी नेणान तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्ता सोवे निकेपिल्ल्यान आनी ताच्या मरणांत वांटेली केल्यान कित्याक तो मेलो तशें ताचे सोवे एक जावन आमी मरूं जाल्यार ताच्या जिवंतपणांती आमी भागीदार जातेल्या पातकी कुडीचो नाश करच्या खातीर आनी ह्या फुडां आमी पातकाचे गुलाम जायना जावचे खातीर आमचे आदलें सैम क्रिस्ता सांगाता आमी कुरसायला म्हूण आमी जाणाव कित्याक मेल्या उपरांत एक मनीस पातकाच्या बंदपासांतलो सुटता आमी क्रिस्ता सांगाता मेल्याव जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवे जिवंकी पावतेल्या म्हूण आमी सतमंता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणाव मरणाक ताचे वयर ह्या फुडां कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पोटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासो जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचें उतार हे पुनर्जीवन क्रिस्ता जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जैते वंता सोम्याचे जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय पुनर्जीवन क्रिस्ता जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जैते वंता सोम्याचे जय पास्काच्या पवित्र सकाळा भुरवोसो आमकां उदेला गावया सोम्या आमच्या मोगाळा सोमी मोडाता उठला हालेलुया सर्वेस पोरा जय पुनर्जीवन क्रिस्ता जय जय हालेलुया सर्वेस पोरा जय जैते वंता सोम्याचे जय सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता
महिमा तुका सौम्या. आयतारा फांत्या परार आपणे तयार केल्ल्यो परमळीक वस्तू घेवन त्यो स्त्रियो समाधी सरशीन आयल्यो. तवळ समाधीतावन फातर पाटी लोळयलोलो तांणी देखलो. समाधी भितर सरतना सोम्या जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. कितें घडलें काय म्हणून ती शर्मेवन आसतना जळजळीत मुस्तायकी नासतले दोग जण तांचे सरशीन येवन उबे जाले. स्त्रियो भियान तरतरल्यो. तांचे दीस धर्नीक रावंक लागली. तोवळ ते तांचे लागीं म्हणाले, जिवंत आसलेल्याक मेल्ल्या मदें तुमी सोदतात कित्याक? तो हांगा ना, ताका जिवंत उठयला. तो गालिलियांत आसतनाच ताणें तुमकां कितें सांगलें तें उगडास करा. मनशा पुताक पातक्याच्या हातान पराधीन करूंक जाय आनी तिसऱ्या दिसा ताणें जिवंत उठोवंक जाय. तोवळ त्या स्त्रियांक जेजूच्या उतरांचो उगडास आयलो. समाधीतावन पाटी वचून तांणी ह्यो संगती सर्व 11 जणांक आनी हेरांक सगळ्यांक सांगल्यो. खबर दिल्ल्यो स्त्रियो ह्यो मगदला गांवची मरी, जुवान, जाकोबाची आवय मरी, तांणी आनी तांच्या सांगाता आसलेल्या हेर स्त्रियांनी ह्यो सर्व संगती धर्मदूतांक सांगल्यो. पूण स्त्रियांनी कितें सांगलें तें तांकां एक घडपाचे खाणये बरी दिसले आनी तांणी तें सत मानलें ना. पूण पेद्रू उठून समाधी सुशेन धांवून गेलो. बागोवन समाधी भितर पळयतना ताका सनाची लुगटां मात्र दिसलीं आनी कितें घडलां काय म्हणून आपणा इतल्याक विदमीत जावन तो पाटीं गेलो. देवाचे उतार हे. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो, भयणीनो आनी भुरग्यानो, जेजू पुनर्जीवन जाला. आमकां नवो भरवोसो आनी संतोश हाडून आयला. देखून तुमकां सोमेस्तांक पुनर्जीवन जेजूचे शुभाशय हांव पाठयतां. जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आमकां सोमेस्तांक भावार्थांत, मोगान आनी बरवशान ग्रेस्त करूं. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं आमी क्रिस्तांव जियेता. आमचो भावार्थ आनी आमचो धर्म पुनर्जिवंतपणाच्या सता वरवीं सडटा वा पडटा. जर आज आमी इतल्या व्हड संख्यान व्हडा संतोशान उर्बेन सुडसुडीत जावन ह्या मिसाच्या बलिदानाक आयल्या तर असो अर्थ हो, आमी सगळीं जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचेर पातयेता. जर आमी हें सत पातयेवं ना आसल्या आज आमी कोणीय हांगासर आसतना. आज आमी मात्र न्हय, आमचे देशेच्यो हेर फिरगजो न्ही, सगळो संवसार हें फेस्त संभ्रमता. कित्याक आमी सगळीं पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या बुन्यादेचेर बांदून आमचो भावार्थ सदमनता आनी परगटता. देखून सांग पावलान सांगिल्लें आसा, जर तर जेजू पुनर्जिवन जावंक ना आमचो भावार्थ व्यर्थ. आमी जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या ह्या स्वताच्या खडपाचेर आमचो भावार्थ बांदला. फाटल्या शतमानांनी तो परगटला. दगदणी येवं, कश्ट येवं, कितेंय येवं, आमच्या पुर्वजांनी, आमच्या मालगड्यांनी तांचो जीव पर्यंत दिवन हो भावार्थ सांबाळला. आनी आज हो भावार्थ आमी सत मानता, परगटता आनी पुनर्जीवन जेजू आमच्या जिविताचो बरवसो म्हणल्यार सत परगटता.
पुनर्जिवंतपण ना तर आमी न्ही जाय की निर्भागी आमी काळोखांत आसांव. सांकेतीक रितीन आयची देवस्तुती अशी आमी आरंभ केली. आमी काळोखांत आशिल्ल्या पूण काळोखांत आशिल्ल्या वेळी पास्कांच्या वातीच्या उसवाडान आमी फुडें गेल्या. जेजू वाती रुपार आमच्या मुखार आयलो आनी आपले क्रिस्ताचो उजवाड म्हणून गायता आसतना आमी सगळ्यांनी जबाब दिली देवाचे व्हड उपकार. जेजू आमच्या मदें आसा आनी हो जेजू आमच्या जिविताक भरवोसो दिता. जर तर जेजू पुनर्जिवन जावंक नासलो तर आमी अंधकारांत काळोखांत पातकांत आनी मोडणांत नाश जातले. पुनर्जिवनपणा वरवीं वी हॅव मूव्ड फ्रॉम डार्कनेस टू न्यूनेस टू ब्रायटनेस अँड न्यू लायफ. एक कादंबरी एक काणी अशी आसा. ते उपरांत फिल्मी जाल्लें आसा. एक भूसंशोधक जेरुसलेमाक पावता आनी ताची सोदनां करून एक रिपोर्ट बरयता आनी म्हणटा हांवें जेरुसलेमांत कल्वार गुड्याच्या मुळांत जेजूच्या समाधेंत संशोधन केलें आनी थंयसर गुंड गुंड येता आसतना म्हाका जेजूची कूड अस्थिपंजरा मेळ्ळें आनी ताणें तें प्रदर्शन केलें. आनी जेजू पुनर्जिवन जावंक ना ही क्रिस्तांवांनी तवळच्या क्रिस्तांवांनी आपोस्तलान मारिल्ली ओडफोट बायलांनी केल्ली काणी सुवार्थ्यांत आमी आयकलें आनी सक्कड विस्मीत जालो लोक. जेजू पुनर्जिवंक जावं ना. इगर्जो दांपल्यो याजक तांची वाट धरून गेले. दोतोन बंद जाली. संस्थे आस्पत्र्यो आनी सक्कड बंद जाले. लोकां मदें उजवाड ना. लोकां मदें उत्सव ना. सुडसुडाय ना. सक्कड काळोखांत निरासावन जियेले. वर्सां पशार जालीं आनी हो भूसंशोधक येदे व्हडलें सत सोदून काडून मोडणाच्या तणीर पावलो आनी पत्रकर्त्यांनी येवन ताच्या लागीं विचारलें सायबा तुवें येदे व्हडलें सत सगळ्या संवसाराक परगटलां आनी जें कितें क्रिस्तांव आनी परगटलें इतल्या वर्सां फट म्हूण सांगलां आतां मोडणाचे रिस्केर मोडणाच्या वेळार तुजी अभिप्राय कितें तुका कितें सांगूंक आसा निमाणी उतरां. आनी तो म्हणलो मगाच्यानो त्या दिसा हांवें एक फट मारिल्ली. कोणाचें कोण अस्थिपंजर हांवें नकली हाडन हांवें तूं पयलें त्या भुमींत दवरलें आनी हांवें फट मारली आनी म्हज्या फटी वरवीं कितें जालें तुमी जाणात. सगळो संवसार काळोखांत बुडलो. निराश जालो. पूण हांव आज मरच्या फुडें सांगता जेजू खंडीत जावन पुनर्जिवन जालो आनी सगळो संवसार हाका साक्ष. आनी त्या क्षणां इगर्ज्यो उक्त्यो जाल्यो. घांटी मारल्यो. संस्थे आरंभ जाले. आल्तार भुरगे आयले. विशेन पावलाचे भाव आयले. सगळ्यांनी उजवाड फंकलो. संतोश उदेलो. निराश आशिल्ल्या कडेन बरवोसो जालो. मोगाळ भाव भयणीनो पुनर्जिवन जेजू आमच्या मदें ना. आमी त्या काळोखांत निराशेंत आसत्या. पूण पुनर्जिवन जेजू आमच्या मदें आसा देखून आज आमी व्हडा संतोशान भक्तीन उल्हासान आमी हांगासर आयल्या. हेंच सत परगटो देखून आमी सगळीं जण एकलीं हांगा आजार आशिल्लीं सगळीं जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची सत्मांची व्यक्ती आनी हें सत प्रसारची म्हणलें आज आमच्या मोतीन हाडया. देखून कसलोय अनवार आमचेर येवं दगदणी येवं हें सत आमी पासारया. आमच्या पुर्वजांची संता भक्तांची आपोस्तलांची देख घेवया आनी ह्या सता पासत आमी जियेवया. पुनर्जिवन जेजून आमकां नवें जिवीत दिलां. देखून पापा फ्रांसीस म्हणटा ताच्या दस्तावेजांत एवांजेली गावदियम कोण पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताक भेटता ताचे थंय संतोश उमाळटा. कोण जेजू क्रिस्ताक भेटता ताचे थंय संतोश उमाळटा. देखून कोणा लागीं संतोश ना कोण आनीकी रडकुरी आसात पुरपुरतात बरोवसनातलीं आसात तीं जेजू पुनर्जिवन जावंक ना म्हणून परगडटा. करेस्म जालें. प्राजीत काळ संपलो. आज पुनर्जिवन जेजूचो संतोश आमी भोगया.
ह्या मिसा वेळार आनी पाटी वेता आसतना आमचीं तोंडां फुलोवन दी, आमचीं तोंडां संतोशान आसूं दी आनी आमकां पळयलेलो हर एकलो म्हणून दी अळे जेजू पुनर्जिवन जाला. आनी ही मनशां जेजूक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक ताच्या उतरांत ताच्या संस्कारांत भेटल्यांत आनी ही आसात जेजूची साक्ष. कोण जेजूक भेटलेलो तो रुपांतर जाला, नवो मनीस जाला आनी हेरांकय तांणी तशें केलां. हाच्या सुवार्थेंत आमी आयकलें मगदलाची मरी जेजूक ती भेटली आनी आपोस्तलांक ही बरी खबर परगटची आपोस्तल ती जाली. देखून स्त्रियांची नांवां हांवें आयकलीं. आमी सगळ्यांनी मरी मगदलेना बराबर जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाची वर्दी संतोशाची गजल परगटली. जेजूक ती भेटली आनी हेरांक जेजूची साक्षी जाली. पेद्रू सुवार्थेंत आमी आयकलें तोय जेजूक भेटलो. जुवांव पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूचो अनुभव जोडिल्लो व्यक्ती ताच्या सुवार्थ्यान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा विशीं तो आमकां उल्लेख करता. पेद्रू जेरुसलेमांत धैर्यान पेंतेकोस्ता दिसा उलयलो, तुमी कुर्सायिल्लो तो सोडवण दा, तो पुनर्जिवन जाला आनी आमी ताचे साक्षी. आनी ही साक्ष न्हय जेरुसलेमांत बगा रोमांत पर्यंत ताणें दिली. मार्तीर मरोन ताणें ह्या सताक रुजवात दिली. सावलो जेजूचो आपोस्तल जालो. दामास्काच्या वाटेर जेजू क्रिस्ताक भेटलो. पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक भेटोन तो नवोच मनीस जालो. ताच्या उतरांनी ताच्या पत्रांनी सगळो गांव भोंवन सेकी तसो जीव दिवन म्हाका मरचें म्हळ्यारय क्रिस्त, म्हाका जियोवचें म्हळ्यारय क्रिस्त, सुकाळी आनी आकाळी हांव सुवार्थाक जैता म्हणल्या मरोभावान तो जियेलो. आयच्या वाचपांत आमी आयकलें तो म्हणालो जर क्रिस्ता सोमें आमी मेल्याव ताच्या सांगता आमी पुनर्जिवन जातले. पवित्र स्नानाच्या संस्कारांत हें खरें जाता. देखून आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मरणांत तशेंच पुनर्जिवंतपणांत वांटेली जाल्लीं भागीदार आसलीं. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं रुपांतर जावया आनी हेरांक क्रिस्तांतय रुपांतर करया. तोमास जेजूचो आपोस्तोल राजांव दुबाव आसुल्लो मनीस म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा ताका आराधन करता. आमच्याच गांवाक येवन ही सुवार्थ तो परगट करता. एमावसाचे सीस ते भिजूड आशिल्ले, एका तरान निराशेन बरयल्लें. जेजूक पुनर्जिवन जाल्ल्या जेजूक ते भेटतात आनी ते उत्साह बरी जातात. जेरुसलेमाक येवन तो खरोच जिवन जाला आनी आमी ताचे साक्षी म्हणटात. मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या पवित्र सभेच्या चरित्र्यांत आज पर्यंत कितल्याशा जाणांनी पुनर्जिवन क्रिस्ताचो अनुभव जोडला आनी ह्या खातीर गांवां गांवांनी वचोन दुबळ्या धाकट्याची सेवा करणं हें सतांनी परगटलां. आमी आमच्या परिसरांत पुनर्जिवन जेजूक भेटिल्लीं मनशां जावया आनी संतोश भरीत व्यक्ती जावया. बाबसाहेबाची उतरां परत उडासा काडटा. कोण पुनर्जिवन जेजूक भेटता ताचें थंय संतोश भरीत वातावरण उमाळता. जर येदोळ कोणी पुनर्जिवन क्रिस्ताक संपूर्ण भेटोंक ना, इट इज नॉट टू लेट. आजय आमी भेटयेत, दिसपडटे आमी भेटयेत आनी ताचे साक्षी जावयेत. तर पुनर्जिवन जेजू जावं दी आमच्या संतोशाचें कारण, आमच्या मिसावाचें प्रेरण. देखून सुरिल्ल्या क्रिस्तांवा वरवीं संतोशान धैर्यान गितां गावन आमी आमचो भावार्थ परगट करया आनी जेजूक भेटलेली आमी हेरांक क्रिस्ता थंय हाडया. पुनर्जिवांत जेजूक भेटलेल्यांनी ताच्यो साक्षी जावंक जाय, ओगोच बसूंक जायना. पावलसो बाबसाहेब म्हणटा, द मॉडर्न वर्ल्ड बिलीव्स इन विटनेसेस नॉट प्रिचर्स. शिकोवंक सुलाभ पूण सताक साक्ष दिवंक उतरां करण्यांनी कश्ट. वी नीड विटनेसेस नॉट प्रिचर्स. देखून आज आमी सगळ्यांनी आमच्या कुटुंबांत आमच्या परिसरांत पुनर्जिवन जेजू क्रिस्ताची साक्ष जावची. कशी? एका कुडांत 4 वाती आशिल्ल्यो. त्या 4 वातींक हांव 4 नांवां दितां. पयली शांती, समाधान. दुसऱ्या वातीचें नांव प्रिती, मोग. तिसऱ्या वातीचें नांव विस्वास, भावार्थ. आनी चवथी निमाणी वात आशा, बरवसो, होप. त्या 4 वाती वरवीं तें कूड इतलें परजळटलें. वारें आयलें. पयली वात पेटली आसली ती पालवली. निराशा थंय उपजली.
ती वात म्हणाली पालवोंच्या फुडें संवसारान समाधान ना, कुटुंबान समाधान ना, म्हाका निराशी जालें हांव पालवली. शांती जाली काणी. आतां सर्ती आयली प्रितीची. प्रिती म्हणाली आमच्या कुटुंबांत मोग ना, आतां सगळ्याचो मोग सैलाप मात, नकली मोग मात्र, नीज करो आपुट्ट मोग ना, निराश जाली आनी दुसरी वाती पालवली. प्रिती ताची काणी जाली. आतां कुडांत 50% काळोख जालो. आतां तिसरी वात आयली. ती म्हणाली हांवूय निराशी जाल्या, भावार्थ. आतां भावार्थ ना. आदीं कितलो भावार्थ आहलो मालगड्यां थंय, आतांच्या भुरग्यां थंय, युवा जाणां थंय भावार्थच ना. निराशा जावन ही वात पालवली, भावार्थी पालवलो. आतां चवथी वात आसली बरवोसो, आशा, होप. तितल्यार कोणेंय एकल्यान पळयलें ह्यो वाती कित्या 3 पालवल्यात. कोणे एकल्यान येवन त्या चवथ्या वातीन, बरवशाच्या वातीन, आशावादीच्या वातीन 3 वाती पेटयल्यो. आनी त्या कुडांत परत्यान परजळ फांकलो, उजवाड चडलो, शांती, समाधान, मोग, भावार्थ बरवसो उदेलो. मगाळ भाव भयणीनो, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या जिवितांत, आमच्या फिरगजेंत आनी वाड्यांत थोड्या फावटी समाधान ना, मोग ना, भावार्थ ना, आनी देखून आमी बरवसोय होगडायता. पूण खंयच्या दिसा बरवसो आसा, जेजू क्रिस्तांतावन आमी बरवसो जडटा, त्या दाळा हें सक्कड परत आमी जिवाळ करयात. खंयच्या दिसा पुनर्जीवन जेजू आमचे थंय आसा, त्या दाळा समाधान, मोग, भावार्थ आनी अशें भावार्थाचो दिवो जावन आसो बरवसो आमी रुपीत करयात. देखून आज पुनर्जीवनपणाच्या ह्या फेस्ता दिसा आमी जेजू तावन नवी उर्बा जोडया, नवो बरवसो जोडया आनी ह्या बरवश्यान आमचें जिवीत रुपीत करया. आज संवसारांत समाधान ना म्हणून आमकां भोगता, आमी समाधानाचें दूत जावया आमच्या कुटुंबांत आनी आमच्या परिसरांत. भावार्थ उणो म्हणून आमकां भोगता, आमी भावार्थाचे वीर जावया, शिपाई जावया. मोग उणो म्हणून आमकां भोगता आसतना ह्या मोगाचे आपोस्तल जावया आनी अशें जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाक बरवसाचे साक्षी जावया. तोवळ हो संवसार रुपांतर जातलो आनी आमी आमचो पात्र खेळटले. निमाणो विशय पास्कांची वात वयर उबारलेली आसा. जेजू क्रिस्त आमच्या मदें आसा म्हणून ह्या सगळ्या पास्कांच्या काळार ही वात आमकां सांगतली. ही वात जेजू जिवंत जाला आनी तो आमच्या मदें आसा, आमी भियेवची गरज ना म्हणून तो आमकां जागयतलो. आमकां हर एकल्याक पवित्र स्नान दिता आसतना आमच्या आवय बापायक आनी पोदोरनीक पास्कांच्या वातींत हांव ल्हान वात पेटोवन म्हणून उतरां उडासा काडया. घेयात उजवाड क्रिस्ताचो. आवय बापायनो आनी पोदोरनीनो हो उजवाड जळतो सांबाळूंक तुमकां नेमल्यात. मोगाळ आवय बापायनो आनी व्हड जाल्ल्या भुरग्यानो, हो उजवाड क्रिस्ताचो आमचे थंय दिसपडतो जळोवंक, दिसपडतो जळतो सांबाळूंक आमकां समेस्तांक नेमल्यात. आमच्या भोंवती तर आमी क्रिस्ताचे साक्षी जावया. पवित्र स्नानाचो उजवाड परजळीत करया आनी आमच्या कुटुंबांत, वाड्यांत आनी परिसरांत क्रिस्ताचे साक्षी जावया, सुवार्ता जिवाळ करया. हे मिसांव आज पुनर्जीवन जेजून आमकां दिल्लें आसा तें आमी घेवया. तो आसा आमचो गवळी, तो आमचो गवळी आसा, तो आमची वाट व्हरता. देखून सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. कश्ट, दगदोणी, निराशा येता आसतना तोच आमकां राखता आनी सांबाळटा. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या पास्कांच्या फेस्ता दीस जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचे आमी साक्षी जावया आनी जेजू लागीं मागया, लॉर्ड मेक मी एन इंस्ट्रुमेंट ऑफ लव, पीस, होप अँड फेथ. जिवंत क्रिस्ता, आमकां समेस्तांक तुज्या मोगाचे, भावार्थाचे, शांतीचे आनी भावार्थाचे दूत कर. आमेन. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आमच्या पवित्रानाच्या उडासाक ज्या उदकाचो आमचेर शिवर पडटलो त्या उदकाचेर आशिर्वाद घाल म्हूण सर्वेस्परा आमच्या देवा लागीं मागुया. आमकां तो नवी करूं आनी आमी घेतलेल्या पवित्रत्म्याक विस्वासी रावंक तोच आमकां कृपा दिवं. सर्वेस्परा देवा आमच्या बापा, अबो पवित्र ती आमी तुजी भुरगीं जागरण करता.
आजापानी तुवें आमकां रचलाय आनी अदीक व्हडा आजापानी तुवें आमकां सोडयलाय. असो आमी ह्या जागरणेंत दिनवाशी काळजान उडास करता. तर कणवळेन आमकां पाव आनी ह्या उदकाचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या कुडीक जीव बरोवंक आनी तो नितळ करूंक तुज्या काकळटीचो उपाय कसो तुवें उदक रचलें. कित्याक म्हळ्यार उदका वरवीं तुज्या पुरजेक तुवें गुलामपणांतले सोडयलें आनी अरण्यांत तिची तान बगयली. उदका वरवीं तूं मनशा कडेन नवो करार करचो आसलोय म्हूण प्रवाद्यांनी परगटलें. शिकी जेजून जोर्दानींत पविस केल्ल्या उदका वरवीं पाड जाल्लें आमचें सैंब पुनर्जल्माच्या आनंदांत तुवें पवित केलें. देखून हे उदक आमी घेतिल्ल्या पविसानाचो उडास जावं दी आनी ह्या पास्क परबे समयार पविसान घेतिल्ल्या आमच्या भाव भयणीच्या संतोशान आमकांय वांटो मेळोवन दी. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. प्रितीच्या भावां भयणीनो, पास्काच्या गुटा वरवीं जेजू सांगता नव्या जिणेची साल आमी धरचे खातीर ताच्या सांगता पवित्र स्नानान आमकां निकेपिली. ते पासत प्राजीत काळाची दंडोवन आमी पाळल्या उपरांत आमच्या पवित्र स्नानाच्या समयार सैतानाक आनी ताच्या कामांक पाट करून आनी कातोलीक पवित्र सभेन देवाची सेवा साकरी करूंक उतर दिवन आमी केल्ल्यो बसवण्यो आतां नव्यान करुया. देखून सगळ्या काळजान उसारून सांगात. सैतानाक तुमी पाट करतात मू आनी सगळ्या ताच्या कामांक पाट करतात मू आनी सगळ्या ताच्या बलोवण्यांक पाट करतात मू. सर्वपदवेदरा देवा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक तुमी सत म्हणटात मू. वय हांव सत म्हणटा. जेजू क्रिस्त ताचो एकलोच पूत हांव कार्मरयेंतान जल्मलो. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. तो मेल्ल्यांतलो नव्यान जिवन जालो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. ह्या आमच्या सोम्याक तुमी सत म्हणटात मू. वय हांव सत म्हणटा. बापा आनी पुतांतान उपजल्ल्या आमच्या जीव दिनाऱ्या पवित्र आत्म्याक तुमी सत म्हणटात मू. वय हांव सत म्हणटा. कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें पुनर्जिवनपण आनी सासणाचें जिवीत तुमी सत म्हणटात मू. वय हांव सत म्हणटा. तर आतां आमकां उदकान आनी पवित्र आत्म्यान नवो जल्म दिला आनी पातकाचें बोगसणें आमकां दिलां. तो सर्व पदवेदार देव आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचो बाप आम्हा सोमेस्थांक सासणाच्या जिविताक आपल्या मोगान सांबाळूं. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाळाच्या उजव्यात वाळून येवचे आनी कोणास ते उदक पावले ते सोमेश बचाव जाले
आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय जशे नितळ उदका सरी एक मेरू अत्रेता तशे आत्मा पोसो तुका लाले राये देवा देणे हावे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आनी कोणास जिये ते उदा पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय आत्मा मोसो पोतानेला तुका मोच्या जीवा केतना तुझे मुखार पडलं पडेन तुका देवा देखले हावे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आनी कोणास जिये ते उदक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय देखले हावे उदा देवाळाच्या उजव्याता वाळून येवचे आनी कोणास जिये ते उदक पावले ते सोमेस बचाव जाले आनी ते म्हणाले सर्वेस्परा जय जय सर्वेस्परा जय जय देव आमचो बाप आनी जेजू आमचो पुनर्जीवन जाल्लो आमचो सोडवणदार आज जेजू बापाच्या उजव्याक बसता आनी आमची मागणी तो आयकता आमच्या पासत विनंती करता तर सगळी आमची मागणी आमच्या प्रतिनिधी मुखांत्र सगळींच्या बापा समोर जेजू क्रिस्ता मुखांत्र आमी उबारया बाबा हुयसवीच्या मुखेल्यांनी शांती ते दूध जावन चियंक आनी तांच्या हाताखाल आसचे देवपर्जेक पुन्हा जीवनपणाचो संतोष प्रगट करूंक कृपा दे म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक बापा आमचे मागणे आयक सर राजकीय मुखेल्यांनी बंदेंत आशिल्ल्यांक खरी सुटका दिवंक प्रत्येक तरान दुबळ्या आनी अनाथ लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर आनी सगळीं भाव भयणी म्हणल्या मानभावान वावरूंक उर्बेत कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक आमचे फिरगज खुटाम पुनर्जीवन क्रिस्ता थंय अशा भावार्थाक साक्ष जायशें कर सर संध्यांनी आत्मीक रितीन ग्रेस जावन अन्यायक आनी कश्टाक वळख जाल्ल्यांक तुवें दिल्ली काकूत दाखोवन उर्बेन बर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक सर मनशांनी आसा तावन सताक काळो कतावन उजवाडाक मरणातावन जिविताक उतरूंची आशा धरूंक फावो कर तांणी सासन जिवीत भासोवची क्रिस्ताची शुभवार्ता स्विकार करूंक तांची काळजां मोना उक्ती करूंक प्रेरण लाभय म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक जिणेंत बरोसो सांडलेल्यांक कश्टांत आसल्यांक पिडेक वळख जाल्ल्यांक आर्थीक समस्यांक सांपडल्यांक
जेजूचे पुनर्जिवंतपणाचे घडीत तांकां भरवशाचे बावर्ताचे आनी मोगाचे हातेर जायशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. पवित्र स्नानाच्यो आंगवण्यो नव्यान केल्ल्या आमी सर्वांनी आमच्या क्रिस्ती आपोवण्यांक सरी जाल्ली जिणी जियोंक आनी पुनर्जीवन क्रिस्ताच्या उजवाडाच्या वाटेन चलोवंक आदार दी म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, आमची मागणी दयेन आयक. तुज्या पुतान ताच्या पुनर्जिवंतपणा मुखांत आमकां हाडुल्लो हो संतोश आनी समाधान आमी आनी आमच्या कुटुंबांत पयलें बगोवंक आनी आमच्या परिसरांत तें परगट करूंक आनी अशें आमी समेस्तांनी तुज्या मोगाचे भरवशाचे बावडताचे आनी शांती समाधानाचे दूत जावंक आमकां समेस्तांक फावो कर. हे मागणी आमी करता तुज्या मोगाळ पुता जेजूचे नवी. आमेन. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या कर्जाचो. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या कर्जाचो. सोबीत सुंदर प्रकृती रचल्याय फुलां फळांनी ती नेटयल्याय. सूर्योसन नेत्रांनी आकाशो भोयलाय. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. सूर्योसन नेत्रांनी आकाशो भोयलाय. कानीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या कर्जाचो. उब्या वायना संगी भेटयता. तन मन धन सर्व आमचे ओपसिता. शुभवातीक साक्षी जाव सोम्या आशेता. तुजे सेवेक आमकां समर्पिता. शुभवातीक साक्षी जाव सोम्या आशेता. तुजे सेवेक आमकां समर्पिता. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या कर्जाचो. स्वीकार तू कर मोगाळ बापा फोड आमच्या वावराचो. स्वीकार तू कर दयाळ बापा मोग आमच्या कर्जाचो.
नेसल्याय फुलां फळांनी ती नेटयल्याय सूर्यो संगने केत्रांनी आकाशो बोयल्याय काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय सूर्यो संगने केत्रांनी आकाशो बोयल्याय काणीक मोगान सोम्या आमकां दिल्याय स्वीकार तूं कर मोगाळ बाबा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो उंग्या वायना संगी भेटयता तन मन धन सर्व आमचे ओगसीता शुभ साक्षी जावं सोम्या आशेता तुजे सेवेक आमकां समर्पिता शुभवार्ते साक्षी जावं सोम्या आशेता तुजे सेवेक आमकां समर्पिता स्वीकार तूं कर मोगाळ बाबा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो स्वीकार तूं कर मोगाळ बाबा फोड आमच्या वावराचो स्वीकार तूं कर दयाळ बाबा मोग आमच्या काळजाचो म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्गींच्या सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं दे म्हण मागा हे तुमच्या तांचे बलिदान आपल्या मनात निमित्त आमच्या आनी आपल्या पुत्राच्या नावात सर्वेस्पर मागीर सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आनी देणी मैपासान मानून घे पास्कांच्या गुटांत वांटो घेवंक तुवें आमकां फावो केलें तर तुजे दिव्य पदवेन हें बलिदान आमकां सासणाच्या जिविताचें वोकार जायशें कर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवें आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया पयशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सरकाळी आमी तुका वाकणूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून हे उत्तीम राती तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाकवणी वर्त्या दबाजान आमी ही करची कित्याक जेजू जालो आमची पास्कांची ही बली तोच तो दुलोब निरप्रदी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो आपूण मरोन ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावं नवें जिवीत आमकां दिलें देखून पास्कांच्या संतोशाच्या नदार उल्हासा सगळो हो संवसार आनी सर्गीचे सगळे दळबार
निरंतरी गायता तुझे मुखार. Pavit, 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 darbaraंचो सर्वेस पोर्तू. दरबारांचो सर्वेस पोर्तू. Pavit, 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 darbaraंचो सर्वेस पोर्तू. दरबारांचो सर्वेस पोर्तू. सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस पोर्तू. दरबारांचो सर्वेस पोर्तू. सर्वेस पोराचे नावी येता ताका जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. ओम सर्गी तुका जय जय जय. असल्या दिनवाशी काळजान भोव दयाळ बापा, तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं आमी तुज्या मुखार येता. बलिदान करूंक आमी ही देणी हाडल्यान ती तूं दयेन मानून घे आनी तांचेर तुजो आशिर्वाद घाल म्हण आमी कालतेपणी मागता. तुज्या कातोलीक पवित्र सभे खातीर आमी ती भेटयता. तिका तूं राख आनी चलय. अख्ख्या पृथ्वीचेर तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तेच परी आमी ती भेटयता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा पासत, पिटर पौल आमच्या गोळी बापा पासत आनी धर्मदुतांनी परगटलेलो तो सुखरो भावार्थ सांबाळतल्या आनी शिकयतल्या पासत. सर्वेस्परा, तुझ्या साखरा आणि साकरणी खातीर आमची मागणी आयक. तुझ्या वेदी भोंवतणी एकठांय जालेल्या आम्हा समेस्तांची दया कर. आमचो भावार्थ आनी आमची भक्ती तूं वळखताय. सासण्याच्या जिव्या आनी खऱ्या देवा तुका वाखणूंक हें बलिदान आमी भेटयता. आमचे खातीर आमी मोग करता. तांचे खातीर स्वास्थ्य आनी तारान आम्हा समेस्तांक लाभच्याक तें आमी समर्पिता. आख्खे पवित्र सभेच्या एकवटांत आमी आज आमचो समी जेजू क्रिस्त आपले कुडीन पुनर्जीवन जालो ती बहुपवित्र रात समरमता. आनी त्याच जेजू क्रिस्ताचे आमच्या समिया आनी देवाचे सदांच आमकां माये बरीक भक्तीन बंदिता. तेच परी तुज्या पतीक भाग्यवन जुजेक, तशेंच भाग्यवन पेद्रू आनी पावलो आनी आंद्रे, जाकोब, जुआंव, थॉमस, जाकोब, फिलीप, बर्थोलोमेव, मातेव, सिमांव आनी तादेव, लीन, क्लेद, क्लेमेंत, क्सिस, कर्नेल, सिप्रियन, लॉरेस, क्रेझुगन, जुआंव आनी पावलो, कॉस्मा आनी दामियांव, ह्या तुज्या धर्मदुतांक आनी रक्त साक्षांक आनी समेस्त तुज्या भाग्यवंतांक आमी वंदिता. तांच्या पुण्या आनी मागण्याच्या दरम्यान तूं आमकां सदांच राख आनी आदार दी. बाबा, तुज्या म्हणयाऱ्यांची आनी सगळ्या कुटुंबाची देणी मानून घे. उदका आनी पवित्र आत्म्या वरवीं तुवें नवो जल्म दिलाय आनी सर पथकाचें बोगसाणें फावो केलाय. तांचे पासत ती आमी तुका समर्पिता. ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सासणाच्या केस्तींतले आमकां निवार आनी तुवें विसरून काडिल्ल्या मदें दयेन आमकां घे. सर्वेस्परा, ह्या देण्यांचेर प्रसन्न जावन तुजो आशिर्वाद घाल आनी ती मानून घे. ती खरेपणी आत्मीक आनी तुका मानता तसलें बलिदान जावंक निर्मी जावं ती आमकां तुज्या एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात. कश्ट मरण सोंसच्या आदल्या दिसा ताणें आपल्या पवित्रतांनी उंडो घेतलो आनी तुका आपले सर पदवेदारा बापाक दोळे उबारून दिन वाचलो. ताणें उंडो मोडलो, तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची.
तेच परी जेवण जाता ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससनी कराराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी समेस्त मनशां बसत तें वारवतलें हें म्हज्या उडासाक करात. बावडतसो गुट परगटुया बापा आमी तुज्या मणयार आनी तुजी परसां तुज्या पुता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जिवंतपणाचो आनी सर्गार चडण्याचो भक्तीपणी उडास करता आनी तुवें दिल्ल्या जायत्या देण्यांतली महिमेवन देवा आमी तुका समर्पिता ही निर्मळ पवित्र आनी संपूर्ण बली हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स हांचेर तूं प्रसन्न जावन तुजी दयाळ दिश्ट घाल तुज्या नित्यवन साकरा बेलाची देणी बावर्ताच्या बापा अब्राहमाचो यज्ञ आनी तुज्या याजका मेल्किसेदेकाची बेटवणी तुवें मानून घेतली तेच परी हें बलिदान तुका मानो सर पदवेदार बापा तुजो दूत हें बलिदान सर्गार तुज्या मुखार व्हरो म्हूण आमी कालतेपणी मागता अशें ह्या वेदी वयली तुज्या पुताची भोव पवित्र कुडान रगत सेवतेला आमा सोमेस्तांक तुज्या आशिर्वादान आनी देण्यांनी भर. सर्वेस्परा आमच्या मेल्ल्यांची काकूळट कर बावर्ताची मोर आसून ती आमच्या आदीं गेल्यांत आनी विशवांद आसात तांकां आनी क्रिस्त ते मेल्ल्या समेस्तांक तुज्या गोपांत उजवाड सूख आनी शांती मेळो आनी आमकां पातक्यांक तुज्या गणीत काकूळटीचेर विस्वास दवरतल्यांक कितें फावो तें पळोवं नाका पूण आमची पातकां वगस आनी जुवांव स्टेफन मातियास बर्नाबास इनास अलेक्झांद्र मार्सलीन पेद्रो फेलिसिता पेरपेत अगाता लुसिया ॲग्नेस सिसिलिया अनास्तासिया ह्या तुज्या धर्मदूतांच्या आनी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त तुज्या भक्तांच्या जम्यांत आमकां एकठांय कर. क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं ताचे उदेशीं तूं सर्वेस्परा ह्यो सर बऱ्यो वस्तू रचून जिवान आनी आशिर्वादान भरताय पवित्र करताय आनी आमकां वांटून दिताय. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगता त्या एक येसू होताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मोतींत काडून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धैर्य घेवन गाभुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमकां ये तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुटलेल्या बक्षिता तशें आमची पाप आनी आमकां काडले पडो दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां
सर्वेस परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितान सवस्त काय आमकां दी. सर्गींच्या बागान आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशान अत्रेक देल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटाय आनी सराकातांतली वाठाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या जन्मतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्रसभेच्या बाबर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. पुनर्जीवन जिजून आमकां दिल्लें तें शांती समाधानाचें देणें व्हडा संतोशान एकामेकाक दियात. पळया हो पुनर्जीवन जाल्लो जेजू आमचो सोमी देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपण लभले आमी सुभागी. सोम्या तुमचे आमचे म्हाका पळोवना पुढच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जिवितासो सोमी जेजू आमचो सासणी जिविता बरून पावसो कृपा आमकां दिवसो. जिवितासो सोमी जेजू आमचो सासणी जिविता बरून पावसो कृपा आमकां दिवसो. ये सोम्या जेजू ये कृपे देणी हाडून ये सोम्या जेजू ये जिवीत नवें करूंक ये सोम्या जेजू ये कृपे देणी हाडून ये
सर्वेस्परा आमच्या मोगाळा बापा, पास्कांच्या संस्कारा वरवीं तुवें आमकां दादोशी केल्याय. आतां तुज्या दोगांच्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां भर आनी हे परी एका मनाचे आनी एका काळजाचे आमकां कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कुटुंबाच्या संध्यांक गांवांत आनी परगांवांत असलेल्यांक बाप संतोष सायक विगर, बाप रॉनी सरावा इसो प्रधान याजक आनी बाप विल्फ्रेड प्रकाश साबेटवणी केलो याजक हांचे सोबे मेळून मोगाचें बरवशाचें संतोशत परीत पास्काचें जेजूच्या पुनर्जीवनाचें फेस्त मागता. पुनर्जीवन जेजूची आशिर्वादांय तुमचेर प्रतीक जावन आमी मागता. हाजें संभ्रमीक मीस सर्व मुर्देमाच्या त्या सभां खातीर आमी भेटयलां. हाजें संभ्रमीक मीस भेटयलां भोवमानादीक बाप रोनाल्ड सरावो, जेप्पो सांजुजे सेमिनारीचो रेक्टर, म्हजो सांगाती. सेमिनारीक आमी सांगाता सेरवून आमकां सांगाता व्हड मेळिल्ली. आज रंगीत तळ्यान पास्काचें गीत तांणी गायलां. सबार कांतारां तांणी बरोवन नोटेशन घालून आसची आमी मिसाचेर गायता. आमच्या कांतारा बुकांनी आसात. बरो म्युजिशियन तो, तशेंच धार्मीक नाटक तांणी बरयल्यात आनी करिज्माच्या वेळार हे प्रत्येक तरान नाटक थंयसर खेळयल्ले आमी जाणाव. तशेंच लितुर्जींत दोतोर सनाद तांणी प्रमाण जोडल्या. अशें एक तालेंतवंत याजक बाप रॉनी, तुमी हांगासर येवन मिसाचें बलिदान प्रधान याजक जावन भेटोवन अर्थभरीत प्रसंग दिल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. व्हड जबाबदारी तुमकां आसा. सेमिनारीन थंयसर वडील जावन रेक्टर जावन त्या जबाबदारीन ती तुमकां आमी सर्व बरें मागता. मानादी बाप विल्फ्रेड प्रकाश, सांजुजे इंजिनियरींग कॉलेजीचो डिरेक्टर, आमचो शेजारी, तुमी ह्या मिसाच्या बलिदानान साबेटवणी केल्ल्याक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. सायक विगार बाप संतोष, तुकाय देव बरें करूं. आमच्या फिरगजींतली 2 तारां म्हणत जाय हांवें. तांणी बुवा पुरबायेन तांच्या शिकपांत परफॉर्मन्स केलां आनी येदोळूच तांकां थंयसर सन्मानय मेळ्ळा. आमी हांगासर फिरगज तर्फेन अभिनंदन पाठोवंक फुलांचो बुको दिवन आशेता. प्रथम जावन रोशन मेल्विन लोबो, पूतू रोनाल्ड आनी एलिज लोबो, निसर्ग नगर वाड्याचो. LLBंत ताणें 5th रँक आपणायला. पुडार प्रतिश्ठाना बाबतींत आमच्या DSCGच्या आनी उडपी DSच्या ताका सन्मान येदोळूच केला. बोवा पुरबायेन ताणें हें शिकाप संपयलां आनी आतां परत्यान LLM तो करूनच आसा. 1-2 म्हयन्यांनी तें संपयता. ताचो उद्गार जावन आसा, ICYMांत आपणें आसून ह्या ICY रिपात आपणाक उमेद ही दिल्ली लाभुल्ली जावन आसा म्हणून. आमच्या दिसच्या YCSचो तो प्रेसिडेंट जावन आशिल्लो आनी सांगत आसत आमच्या दीस तर्फेन भारताक मात्र न्हय, भारत भायरय ताका भाग घेवंक थंयसर थोड्या कार्यक्रमांनी अवकाशी लाभला म्हूण तो म्हणटा. आनी संतोशान पवित्र सभेन आपणाक दिल्लो अवकाश म्हाका मुखार येवन ही सनद आपणावंक साध्य जालें तो म्हणटा. रँक आपणाव त्या देखून आमी संतोश पावता तुजे थंय सर्व फिरगजगारां आनी तुका आमी अभिनंदन पाठयता आनी हो फुलांचो तुरो मुखार येवन स्विकार करी जाय. सेमिनारीचो रेक्टर बाप रॉनी सरावतावन म्हणून तुजे लागीं विनंती करता. रोशन मेल्विन लोबो.
तशेंच क्लाविया लुवीस दू रॉबर्ट क्लाविया लुवीस सीमानगर वाड्यांतली B.एडांत दुसरें रँक ताणें आपणायिल्लें. ताकाय पुडार प्रतिश्ठानांत आमच्या DSCC बाबतीन ताका थंयसर सन्मान येदोळस लाभला. प्रस्तुत ते गल्फांत वावर करून आसा. ताची आवय हांगासर आसा. तिणें मुखार येवन प्लावियन वो फुलांचो तुरो ताच्या नवान स्विकार करी जाय म्हणून हांव विनंती करतां. तें ICYMचो सांदो वायसे सांदो जावन हांगासर फिरगजेंत जायती सेवा तांणी दिल्या. ताकाय गल्फांत वावर करच्याक सर बरें हांव मागतां. तशेंच ऑजवर्ल्ड अनिल नाजरेत शांतीनगर वाड्याचो ताणें मुखार येवन हें इनाम घेजय म्हणून विनंती करता. दुसरें प्रायज क्विजांत दुसरें प्रायज ताणें आपणायलां. थंय मगाळ भाऊ भयणीनो, दोन उतरां. फाटल्या 3 दिसांनी वेगार बाप्पांनी आमकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगलां. हांव आसल्या इतर फुरगेजेनी वेगार बाप्पांनी एकच दीस सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणचें. पूण हांगासर 3 दिसांनी फाटल्या दिसांनी 3 दिसांनी आमकां सगळ्यांक कुमो केल्ल्यांक देव बरें करूं म्हणून सांगलां. कित्याक तांचें मौन उदार जावन आसा. पूर्वा 27 तारखेर तांणी तांचो जल्मदीस आचरण करतात. त्या दीस DSCच्या गवळी बापाचोय जल्मदीस जावन आसा. देखून तांच्या फुडारांत मेसावांत आमी बरें मागया. फाटल्या दिसांनी बऱ्या रितीन मांडावळ घालून हांगासर सूक्ष्म रितीन हर एक संगती जायशें बऱ्या रितीन जायशें तांणी वावर केल्लो आसा. तांकां तुमच्या सगळ्यांच्या नांवान हांगासर आसल्या ह्या जाग बापाच्या नांवान तांकां बरें फेस्त मागता. जिवान जेजू तांकां कृपेन आनी आशिर्वादांनी बरोवन दी म्हूण आमी मागया. सर्वेस्पोर तुमचे सोबें आसो. तुमचे सोबे आसो. फेस्ताचें संभ्रमीक बेसांव घेवंक आमच्या तकलो बागव्या. जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या दाबाजीक परबे दिसा सर पदवेदार देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालूं आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांतली तुमकां निबारूं. जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ संपतस संतोषभरीत काळजांनी ताचें पुनर्जिवंतपण तुमी संभ्रमतात. उतरावरत्या आनंदान ससनाच्या परबेंत तुमकां वांटो घेवंक पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी तुमचेर सदां रावो. वचून या क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया हालेलुया. देवाची व्हड उपकार. हालेलुया हालेलुया.